अंधा कानून चलता बेनालीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन आवाज दिसतो बोवाळ जाता पूण भितरल्यान बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें जाता ते सारखे स्पेशली विथ रिगार्डिंग टू द एनवायरमेंट इज व्हेरी बॅड. अंधा काल कोलवा गांवांत एक इलिगल रोड कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अ नोटिफाईड सँड ड्यून सेर्नाबादी म्हणटा हिंगा कोलवा विलेज पंचायती हे चोवपाक गेले तुवें हिंगा रिजनल प्लॅनाचे एक्झिस्टिंग हा सिरियल नंबर 14 हिंग सँड ड्यून म्हणून दाखयता. सँड ड्यून आसतना विलेज पंचायतान एक रेझोल्युशन काढा पंचायत बॉडीन ही कोलवा पंचायत बॉडीन एक रेझोल्युशन काढा सर्वे नंबर 14/1 आणि 14/2 आणि थिंगा एक रस्तो केला इलिगल सँड ड्यून बी डिस्ट्रॉय करून सारखे. हो रेझोल्युशन कितकोन काढा तें पयलीं कळो जाय. दुसरें ही मॅटर जो हा रस्त्याचो हो कोर्ट आहा कितलीं वर्सां जालीं. दीस मॅटर इज सब जुडिस आसतना पंचायता खबर आहा हे मॅटर सब जुडिस आसतना नॉट टू लॉ आनी केअर कोनाय ते हिंगा तेमकां न्ही लॉ ना. लॉ बी सारखे सायडी उडून तेमी हो रस्तो केला इलिगल सँड ड्यूनाचो आनी तो रस्तो कित्याक केला ते सरपंचान सांगपा जाय. कोणा पासत केला ते देखून सरपंचान सांगूंक जाय. एक पाटी कायद कितें आमगेलो इंडियाक लॉ कितें एक पाटी एक मॅटर सबज्युडिस आसतना तेजी आनी कांय करपा जायना टील द कोर्ट गिव्स इट्स वर्डिक्ट. पूण कोर्टागे बी हे कोलवा पंचायत कोर्ट दिसत म्हाका अशें दिसत तें. आतां व्हेरी इम्पॉर्टंट सँड ड्यून म्हणटा ते इट्स अ प्रोटेक्टेड सायट. हे प्रोटेक्टेड सायटाक डिस्ट्रॉय केला हेजी जबाबदारी कोण घेतलो. दुसरें म्हाका कळटे भाशेन GCZMA ओ कितें तेंकडे NOC मेळ्ळ्या. ही NOC कितकोन मेळ्ळ्या कोणागे प्रेशराची मेळ्ळ्या. ही कोलवा पंचायत म्हणटी बाणालेचो सोशल मिडिया MLAचो पंचायत ही एकू पंचायत तेको आहा आनी थिंगा ब्रेझनली एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जाता.